पॉयझनिंग ऑफ टायगर्स हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की गोंयांत अशे लोक आसा जांकां वन्य प्राणी विशयी आसतना ही एक गोश्ट. दुसरें फॉरेस्ट ऑफिसर जे आसा ते भायले आशिल्ले कारणान ते थंय पावना आनी ते फक्त ऑफिसांनी बसून काम करता, विच इज रॉंग. पयलीं म्हणजे गोंयचे फॉरेस्ट ऑफिसर जे बरे आसा तांकां अशा कामा खातीर नॉमिनेट करपाक जाय, जांकां सबंद गोंयची जॉग्रफी खबर आसा, प्रत्येक अभयारण्यांतलो प्लेस खबर आसा आनी ज्या कडेन ह्यो गोश्टी आसा त्यो तेंचे कडेन नोट केल्ल्यो आसा. त्या खातीरूच अशा स्थितींत जेन्ना राज्य वता तेन्ना राज्याची अवस्था सामकी म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन ना अशी जाता. आज म्हाका मुख्यमंत्र्याक सांगपाक जाय की ही शूड बी व्हेरी स्ट्रिक्ट ऑन सच टायप ऑफ इश्यूज आनी जे कोण हाजे फाटल्यान आसा, जाणी कोणी हे विश दवरले किंवा तांचो मारले तांकां सोडपाचें ना, तांकां भितर उडोवपाची आवश्यकता आसा आनी हें काम बेगिनात बेगीन मुख्यमंत्र्यान करून घेवचें. लक्षांत येतल्यो ना जाल्यार हें अशेंच चालू उरतलें आनी गोंयचें नांव सबंद भारतांतूच न्हय तर जगार पिड्ड्यार. फॉरेस्ट ऑफिसराचेर कारवाई जावपाक जाय. डेफिनेटली फॉरेस्ट ऑफिसर जे कोण हेतून इनवॉल्व आसा बी अशें कळ्ळें आसत जाल्यार ताचेरूय कारवाई जावपाक जाय. कारण फॉरेस्ट ऑफिसर्स किंवा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर किंवा ताजे सकयले घरा बसून काम करूं शकना, त्यांनी फॉरेस्टांत काम करपाक जाय. म्हणून जे गार्ड फॉरेस्ट ऑफिसर जे नॉमिनेट केल्ले आसता ते काम करपा खातीर आसता.